नमस्कार, तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हो रस्तो जो आहा वो बेतोडा जंक्शन टू इंडस्ट्रियल स्टेट आहा बेतोडा थंय वयता आनी हो रस्तो तुम्ही पळयला आसतले कशा पद्दतीन हो रस्तो नमस्कार, तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हो रस्तो जो आहा वो बेतोडा जंक्शन टू इंडस्ट्रियल स्टेट आहा बेतोडा थंय वयता आनी हो रस्तो तुम्ही पळयला आसतले कशा पद्दतीन हो रस्तो फूल काबार जाल्लो आसा। म्हटल्यार कितलेशेच खड्डे ह्या रस्त्याक पडल्या आनी हे खड्डे जर पावसान जेन्ना उदक भरता तेन्ना हे कितले डीप आहा तेंय कळना। कितलेशेच लोक हांगा बेतोडा इंडस्ट्रियल स्टेटीन कामां येता। फाटल्या 20 दीस पयलीं आमी ही बातमी केल्ली, न्यूज केल्ली आनी सरकाराक म्हणलेलें की ह्या रस्त्याची बेगीन रिपेर करप गरजेचें आहा म्हणून, कारण हांगा दिसान दीस तुमी पळयला आसतले व्हिडियोन कितल्यो गाडयो मिनटां हांगासर यो वच करतात ह्यो आनी त्याच प्रमाणे कितलेशेच खड्डे ह्या रस्त्याक पडल्या। सो परत एकदा ही न्यूज करपा कारण हांगसरले जे लोक आसा तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली की तुमी परत एकदा हो इश्यू जो आहा रस्त्याचो हायलायट करचो म्हणून स्टुडंटाचेर, तेका लागून परत एकदा ही न्यूज स्टोरी करपाक लागून आमी आयिल्ले आसा हांगासर। आनी तुमी पळोवपाक शकता की पयलीं पडलेले तेज्यान 5 खड्डे हे आतां आनीक जाल्ले आसा आनी सबंद रोड जो आसा हो गेल्लो आसा वसत ते खोणकुला आनी मोटरसायकली कशे खड्डे चुकोवपाक लागून कट मारता पळयात आनी म्हाका दिसता ह्या खड्डे चुकोवपाच्या कारणान एक हांगा एक्सिडेंटूय घडपाक शकता। सो सरकारान PWD डिपार्टमेंटा मार्फत हे खड्डे जे आसा तात्पुरते तरी पुरोवपाचो कितें तरी हेचेर सोल्युशन काडपाची गरज आसा। पावसान डांबर घातलाय का काय कोपिंग जाता आता रस्त्यार लोक पडल्या हाली पडटा बी नितळच्या पावसांची जातात बोला म्हणजे कितें इफेक्ट पडल्याय बीन खूब लोक। आमी आतां कितें सरकारान कितें रिपेर तात्पुरतो रिपेर तरी करचो। चवथी पयलीं कितें मातशें हांगा इंडस्ट्रियल स्टेटीन लोक खूब यो वच करता न्ही, लोक येता तांकां म्हाका दिसता डेली हे जाता आसतले, त्रास जाता आसतले। बेतोडीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।